जेजून आपल्या 12 आपोस्तलांक दोगांक दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी धाडले. ही खबर आमकां माथेव, मार्क आनी लुकाच्या वांजेलांनी वाचूंक मेळटा. पूण फकत लुकाच्या वांजेलांत जो आमी आज आयकलो, जेजू आनी 70 आनी दोगांक विचून काडटा आनी तांकां धाडटा. कित्याक काय 70 आनी 2 जण? जुदेवांक 70 आंकडो खूब म्हत्वाचो. मोजेसान आपणाक आदार करूंक 70 जाणां तरणाट्यांक विचून काडले. जुदेव लोकांची धार्मीक सभा आसा, सानेद्रीन म्हणटात ताका, ताचे वांगडी 70. आतां जेजू 70 अपरास फुडें वेता आनी म्हणटा 70 आनी 2 हांव धाडटां. आनी तो तांकां शिडकायता, वेताना कांय व्हरूं नाकात, कित्याक तुमकां मजुरी मेळटली. खंयच्याय गांवांत वेतच कोण तुमकां आपयतीत तांच्या घरांत रावात, जें कितें ते तुमकां दितात जेवंक तें जेवात. जर ते तुमकां आपल्या गांवांत भितर घेनात तर पांयाची धूळ थंय फापडून दुसऱ्या गांवांत वचात आनी बरी खबर परगटात. आनी फुडें जेजू तांकां म्हणटा, थंय आसल्या पिडेस्तांक बरी करात, देंवचार काडात अशें म्हणटा. आतां जेजून दोगांक कित्याक धाडले? कित्याक ते आजून तरबेज जावन नासले. मागीर पवित्र आत्मो देंवतच ते एक वचून जेजूची बरी खबर परगटूंक लागले. पूण आतां ते नोविसां भाशेन आजून ते पुरते तयार जावंक नात, देखून जेजू दोगांक धाडटा. जायते फावटी उलयतना आमचो लोक म्हणटा, हो आमचो विकार बरो ना, तो आदलो विकार बरो आसलो. मागीर लोकांक हांव सांगता, बरे पाद्री, बऱ्यो माद्री खंय तावन येतली? मळबारतावन पावस पडता, दव पडता तशी येतली? बऱ्यो फामिली आसल्यार बरे पाद्री आनी बऱ्यो माद्री येतली. आमच्या कुटुंबांत हावूनच येतात न्हू. जर आमच्या कुटुंबांत मागणें ना, आमच्या कुटुंबांत एकवट ना, माये मोग ना, शांती ना, मागीर आमकां बरी पाद्री माद्री कशी मेळटली? आनी लोकांचें एक चिंतप, तो पाद्री म्हणटच ताका बरें गायन करूंक येवंक जाय, ताणें बरो शर्माव सांगूंक जाय, तो बरो एडमिनिस्ट्रेटर जावंक जाय, तो सगळ्या गुणांनी भरलेलो जावंक जाय. बरी गजाल. पूण तसले पाद्री खंय मेळटले? कित्याक पाद्री पातकीच, ते मनीसच, तांकांय ताळण्यो आसात. म्हणटच आमी पाद्री पासत माद्री पासत मागूंक जाय, कित्याक आमच्या मागण्यांतल्यान ती बागेवंत जातात. लोक आमचे लागीं येता आनी म्हणटा, फादर म्हजे पासत माग, म्हजे पुता पासत, म्हजे धुवे पासत, नाती पासत, नातवा पासत माग म्हणटात. बरी गजाल. पूण तुमी आमच्या पासत मागूंक नाका. आमी तुमची बॅटरी चार्ज करता. आमची बॅटरी कोण चार्ज करतलो? ती थंड जातली न्हू, देंवतली न्हू. ती आमच्या मागण्यान आनी तुमच्या मागण्यान ती बॅटरी चार्ज जावंक जाय. हें तुमी विसरूंक फावना. तर आमकां कसले पाद्री जाय, कसले माद्री जाय? आमकां देवाच्या मोगान भरलेले पाद्री आनी माद्री आमकां जाय. देवाक तांणी पयलो मान दिवंक जाय. देवाक तांणी चिटकून रावंक जाय. दुडवांक न्हय, पयशांक न्हय, पदवेक न्हय, मानाक न्हय. सांब पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत म्हणटा गालास्कारांक बरयल्ल्या चिटीन, म्हाका दुसरें कितेंच नाका, जेजूचो खुरीस तोच म्हाका पुरो. संवसार
हांवें कुर्सार मारला आनी हांवें म्हाकाच कुर्सार मारला. सांव पावलू सादें जिवीत जियेलो. तर पाद्री जावंक जाय, माद्री जावंक जाय देवाची मनशां. जर ती संवसारी मनशा भाशेन जिवंक लागली मागीर त्या भेसाक कितें अर्थ आसा? तो सोडून गेल्लोच बरो तो भेस. त्या भेसाक आमी कुशेन आयल्या मू, कोणें आमकां बोळ केलें, बोळ केल्यार आमी त्या भेसांत रावंक उपकारना. कुशेन आयल्या मू तर कुशे मनान आमचें जिवीत आमी जेजूक भेटोवंक जाय. आनी जेजूक म्हणजे लोकांची सेवा. पाद्री माद्री जावंक जाय मनशांची मनशां. म्हणजे कितें? कोणा मदें तांणी भेदभाव करूं नये. ही गोंयची न्हय, ही म्हज्या गांवची, ती म्हज्या गांवची न्हय, ती म्हज्या धर्माची, ही म्हज्या धर्माची न्हय, ती त्या रंगाची, ती ह्या रंगाची न्हय. असले भेदभाव पाद्री माद्रीन करूं नये. दुर्दैवान हें जाता. तुमी जाणात, हांवूय जाणा. पाद्रींक 3 ताळण्यो. पयली ताळणी ते चड करून ग्रेस्त मनशांक लागीं वेतात, कित्याक तांचे तावन कितें मेळटा. मागीर ग्रेस्त मनीस तांकां नाचयतात आनी हे माकोड कशे नाचतात. ही पयली ताळणी. शिटूक रावपाक जाय पाद्रींनी. ग्रेस्त काय बरी, ग्रेस्त मनीसय बरे, पूण तांकां कितले लागीं दवरूंक जाय तितलेच लागीं दवरूंक जाय. दुसरी ताळणी सोरो. एकदां तूं सोऱ्याक लबदलो, गुलाम जालो, मागीर तूं सोऱ्याचोच गुलाम जाताय आनी तुजें नांव पाड करून घेताय. मागीर तुका तुजो मिसांव वावर फुडें व्हरूंक जायना. सोरो वायट असो न्हय. हांव घेना ती गजाल वेगळी. हांव सॉफ्ट ड्रिंकूय पियाना ती गजाल वेगळी. पूण सोरो खंय घेवंक जाय? तूं कोणागेर वेताय सोयऱ्यांगेर, ते म्हणटा फादर घे, ही बायला तो हांगा लंडनांत हाडला विस्की. 1 पॅग मारताय, मागीर 2 पॅग तेपे वयतात, मागीर 3 पॅग पावयतात, मागीर तुका घरांत आनी पावोवचें पडटा. तुजें नांव गेलें पाड जावन. तुका पियोंक जाय तुज्या घरांत पिये, दुसऱ्यांगेर न्हय. जायते फावटी हांव पाद्रींक सांगता, तुका पियोंक जाय इलें तुज्या घरांत पिये, दुसऱ्यांगेर न्हय. कोणी जावं ती, तुजी सोयरीं जावं, कोणी जावं, घेनाका, तुजें नांव पाड जातलें. तिसरी ताळणी चलयो आनी अस्तुऱ्यो. ती रोखडीच येतात. फादर कितें करूंक जाय आसा, ती केन्नाय आसा ती इगर्जेन आदार करूंक. बरी गजाल, पूण तांकांय चड लागीं करूं नाका, पयस दवर. कित्याक फाल्यां तूं तांचो गुलाम जाताय आनी तुजें नांव पाड करून घेताय. म्हणजे पाद्रीचें जिवीत भोव कठीण जिवीत हें. हाजो अर्थ असो न्हय तुमचें जिवीत, काजारी मनशाचें जिवीत कठीण ना अशें ना. तुमचें जिवीत आमचे परस चड कठीण. पूण आमचें जिवीत म्हणजे कशें जाणात ह्या पाद्रींचें आनी माद्रींचें? आदीं सर्कस आमच्या गांवांत येताली न्हू, आनी त्या सर्कसांत एक तार आसताली. ते तारीचेर एक बरी सोबीत चली एका चाकाचेर सायकल सोडता, फुडें वता आनी तशीच फाटीं येता. आनी तिच्या हातांत एक सत्री. केन्ना केन्ना ती सत्री अशी धरता आनी केन्ना केन्ना सत्री अशी धरता. ती सत्री कित्याक? बरी रंगाळ सत्री, पूण सत्रे खातीर न्हय, तिका बॅलन्स सांबाळूंक जाय. जेन्ना ती उजव्यान पडूंक वता ती सत्री दाव्या हातान घेता, जेन्ना ती दाव्यान पडूंक येता सत्री उजव्या हातान घेता. अशें ती बॅलन्स सांबाळून फुडें वता आनी फाटीं येता. आमचे पाद्रींचें आनी माद्रींचें जिवीत अशें आसूंक जाय. ते सर्कसीन ती चली ते तारीचेर सायकल सोडता तशें आमकां केन्ना केन्ना कोणी ओडतात तेन्ना आमी तांचे कुशीन वेचें न्ही, आमी दाव्यान रावूंक जाय. केन्ना केन्ना आमकां थोडी दाव्यान ओडतात, आमी उजव्यान रावूंक जाय. खरें म्हणजे आमी मदेंच रावूंक जाय. लोक आमकां नाचयतलो म्हणून आमी नाचुया ना. एका पाद्रीन आनी माद्रीन लोकांक खुशी करूंक उलोवचें न्हय. काळजांतान तुका देव कितें सांगता तें तूं उलोवंक भिवू नाका, लोकांक बरें लागूं न लागूं. जेन्ना आमी ल्हान भुरग्यांक दोतोरा लागीं व्हरता, भुरग्यांक
वखद घेवंक नाका, इंजेक्शन घेवंक नाका. मागीर दोतोर गोड गोड तांकां उलयता आनी अशी सुई तोपता न्हू भुरग्यांक. तोपूंकूच जाय, कित्याक इंजेक्शन दिना जाल्यार तांची पिडा बरी जावची ना, हें दोतोर जाणा. तशें आमी लोक कितें चिंतीत आमचे विशीं, म्हणजे तांकां खुशाल करूंक आमी उलोवचें न्हय. देवा मुखार आमी कितें उलोवंक आसा तें उलोवंक जाय. लोकांक मागीर राग आयल्यार यो. जायते फावटी हांव इगर्जेन सांगता लोकांक, इगर्ज कोणाची? तुमची. मीस कोणा खातीर आसा? तुमचे खातीर आसा. येया फुडें बसात. ना, आमचो लोक बसता खंयी बसता पसरून. आनी मागीर तांकां हांवें सांगचें पडटा, तुमी मुस्लिमाचे मस्जिदीन वचा, थंय पळया कशे ते बसल्यात. पयले वळीर पयली वळ जाली, दुसरी वळ, दुसरी वळ जाली, तिसरी वळ. तुजे कुशीन तुजो दुस्मान आसा, पूण तुवें थंय वचून बसूंक जाय. कित्याक मस्जिदीन तो तुजो दुस्मान न्हय, तो तुजो भाव. हे लोक करता. बेती पणजे लागीं गुरुद्वारा आसा सीख लोकांचे, थंय तुमी वचात. तुमी जर फाटीं बसशात, तो ग्रंथी, तांच्या धार्मीक गुरूंक ग्रंथी म्हणटात, तो तुमकां आपयतलो. भाई बहन जी आगे आइए, आगे आइए, इधर बैठिए. तो तुमकां फुडें बसयतलो. पूण आमचें कशेंय चलता आनी आमी आमकां क्रिस्तांव म्हणटा, म्हण पाद्री मात बरो जावंक जाय. आनी आमी कितेंय केल्यार चलता, हें सारकें ना. जेजून कितें आपल्या शिसांक सांगलें तें आमकां सगळ्यांक लागता. कित्याक आमी सगळीं जेजूची शिसां. जेजूची बरी खबर परगडची जबाबदारी दर एका क्रिस्तांवांक आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत इजायास प्रवादांतल्यान देव म्हणटा, जशी एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजवण दिता, तशी हांव तुमकां बुजवण दितलो. देव आमचो मोगाळ, तो आमकां आपयता मोगान, तो आमकां लागींच आसा. पूण आमी ताका लागीं रावूंक नाका. देव आमकां आपयता आनी आमी ताचे तान पयस वेता. मागीर देव आमकां कित्याक म्हूण पावतलो? मागीर आमचे राकांत येताना आमी धांवन येता देवा कडेन. ताणें कित्याक म्हणून आमच्या उल्याक कान दिवंक जाय? देवान जर आमच्या उल्याक कान दिवंक जाय, आमी देवाक लागीं रावूंक जाय, चिडकून रावूंक जाय. म्हणटच आयची वाचपां आमकां जेजूचो खरो पाटलाव सादेपणान प्रामाणीकपणान करूंक आपयतात. आनी तो पाटलाव करूंक देवाची कृपा आमी ह्या मिसा वेळार मागुया.